जो मेरेन मुख्यमंत्री आपल्या भ्रष्ट साडवाक फावो ती ख्यास्त करिना, आम आदमी पार्टी ताचो निषेध करत रावतली। आयडीसीचो फील्ड ऑफिसर घनश्याम मालवणकारान एसीबीन पोरू ऑगस्टान 1 लाख रुपया घेतना रंगे हात धरलेलो। तो मुख्यमंत्र्याचो साडू। आप म्हणटा देंपे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे अटेंडन्साचो विषय गोवा फॉरवर्डान राजकी केला। ऑगस्ट 2015 आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो साडू घनश्याम मालवणकराक 1 लाख रुपयाची लाज घेतना रेड हँडेड धरिल्लो। रेड हँडेड ताका कितें तरी फायन पडूंक जाय आशिल्ली। प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टाच्या प्रमाणे सेक्शन 13 प्रमाणे ताका कमीच कमी 1 वर्साची जेल जावपाची आशिल्ली, चडांत चड 7 वर्साची जेल जावपाची आशिल्ली। पूण तो चीफ मिनिस्टराचो साडू 5 म्हयन्यां भितर परत त्याच नोकरेंत रिइन्स्टेट केल्लो जाता। हाजो क्लियर सिग्नल भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान सगळ्यांक दिला की वो सरकार स्वता भ्रष्ट आनी ह्या सरकारान कोणाय भ्रष्टाचार केल्यार तांकां पनिशमेंट जावचेच ना, तांकां प्रमोशन मेळटलें। आम आदमी पार्टी निषेध करता। वी प्रोटेस्ट दीस ओपन सपोर्ट ऑफ करप्शन। आज 18 जून रेव्होल्यूशन डे। हे भ्रष्ट मनीस हांगा येवन नाटकां करतात आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक मान दिवपाक। आमी हाजो निषेध करता आनी आज 18 जून आम आदमी पार्टीची क्रांती भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चालू जाल्ली आसा। जो पर्यंत चीफ मिनिस्टराच्या साडवाक ताणें जो गुन्यांव केल्लो ताजे तो पर्यंत सजा मेळना, तो पर्यंत आम आदमी पार्टी वो प्रोग्राम आनी वो आंदोलन चालू दवरतली। देंपे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे अटेंडन्साचो विशय गोवा फॉरवर्डान राजकी केला असो आरोप आम आदमी पार्टीन केला। देंपे कॉलेजीन जे कितें जालें तें निवळ राजकारण केलें। गोवा फॉरवर्डान निवळ राजकारण केलें अशें हांव म्हणटा। कारण गोवा फॉरवर्डान हो पयलीं मुद्दो घेतलो, दुर्गादास कामतीन हो मुद्दो घेतलो, मागीर ताजेर कांयच आवाज केलो ना। आनी जेन्ना व्हॉट्सएपाचेर मेसेज सर्क्युलेट जावपाक लागली त्याच्या दुसरे दिसा दुर्गादास कामत आनी बाकीचे सगळे जाण वचून तांच्यांनी रजिस्ट्राराक व्हीसीक घेराव घातलो। सो हो मुद्दो फक्त पॉलिटिकल पर्पजा खातीर तांच्यांनी उबारून घेतला आनी तो खास करून गोवा फॉरवर्ड आनी दुर्गादास कामत, हांव खास करून नांव घेता तेजें, हांच्यांनी हेजें फक्त पॉलिटिक्स केलां। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हण सांगून टोपी घालपी स्वप्नील उर्फ ऋषिकेश नायकाचो वांगडी साहिश नायकाक कुडचडे पुलिसांनी अटक केल्या। आरोपी स्वप्नीलान आपले सामान साहिशाच्या घरा पार्क केल्ले ते ताणें चौकशी दरम्यान सांगले। स्वप्नीलाक बिरेस्तारा 7 दिसाचो पुलीस रिमांड पडला। साहिशाक आयतारा रिमांडान घेतले। सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हण सांगून टोपी घालपी एकल्याक कुडचडे पुलिसांनी बेरेस्तारा धरलेलो। स्वप्नील उर्फ ऋषिकेश नायक हो 20 वर्साचो तरणाटो सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हण सांगून लोकांक टोपी घालतालो। ताणें वट्ट 10 लाखा वयर रुपयांची टोपी लोकांक घातलेली। आता ताच्या साथीदाराकूय धरला। स्वप्नील नायक म्हणटा ताका आमी अरेस्ट केल्लो आनी तेणें सांगलें साईश नायक आपले वांगडी आहा आनी तो साईश नायक ताका आमी अरेस्ट तेणें सांगलें आपले कुडचड्यार सगळें सामान व्हरून दवरलें फर्निचर, ते फर्निचर आमी अटॅच केलें आनी पुलिसांक धाडलें। कितले आसा फर्निचर? आनी फर्निचरान बेड आसा, सोफा सेट आहा आनी डिफरंट आहा। ताका रिमांडार केन्ना व्हरतले? फाल्यां रिमांडार ताका पुलीस धरलें, एमसी केलें। बरोबर साईश नायक म्हणटा खंयचो कुडचड्या वयलो? हय, कुडचड्यार। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। एके वटेन तरणाट्याक सरकार नोकऱ्यो दिवपाक फेल गेला, दुसरे वटेन सरकारी नोकऱ्यां खातीर वयोमर्यादा 40 वयल्यान 45 कित्याक केल्या काय म्हण विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेचो प्रश्न। आपल्या कांय खास लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपाक हे सरकाराचे कारस्थान म्हण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। For jobs, government jobs, we want the government to work with zest and with energy. If you are going to take elders in the government service, then when will they be able to deliver the goods? They have got so many things of their own. They are married people, they are at the age of 45, they have children, look after them, and so many things are there. Well, the young people have all the zest, they are young, they say 20, 25. Let them, they should be recruited. In Goa, unemployment is very high.
And therefore, it's all the more important that the government creates more jobs and then think about increasing age limits and all that if they don't get people. There are a number of young people looking for jobs. The cabinet decision of yesterday to increase the age limit of government employees from 40 to 45 years is done to accommodate a few BJP cadres in this post. Everywhere in the world, we see the energy and vibrancy of young blood, the young youth and fresh faces. New ideas are encouraged and recognized. But here, with this decision, we are only moving backwards. They are not only increasing retirement age, but also giving extension of service after retirement. The youth will be deprived of good jobs. We need to unleash the potential of the youth and propel growth. टोमाटांचे रेट 80 पावल्यात. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यां परस गोंयांत हेर भाजयो म्हारग जाल्यात म्हणून गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर फोग काडलो. आणि टमाट एप्पलाच्या रेटीक पाविल्लो आहा जवळ जवळ 100 रुपया किलो. तूर दाळ जी आहा, उर्दाची दाळ जी भायर ऑल इंडिया एवरेजाचेर 152 रुपया आसा, ती आज गोंयांत जवळ जवळ 200 रुपया आहा उर्दाची दाळ. तूर दाळ जी 140 रुपया आसा ऑल इंडिया एवरेजीचेर, ती 160 रुपया आसा गोंयांत. व्हेजिटेबल प्रायसीस आर नथिंग बिलो 80 रुपीज पर किलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.